इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप। जेसीच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताचे पाळांतली एक कोंबरी उपजतली। ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचे आयकून तो फर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलडिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी पृथ्वीच्या लानवेक घालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो। ताचो सोबत निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी, एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता। प्रमाणीकपणान ताच्या पेंगटाच्या आंगले आनी सोत ताचे कोंबरेचो पडटो। कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाठी सरोना। आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बाराबर वेतात आनी एक सुपुरलो भुरगो तांकां राखता। गाय आनी आंसवेल इश्टागोतीन पोंवतात आनी ताची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बोयरा भाशेन तोंड खाता। दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोडीशी खेळटा, सुपुरले भुरगें फुरशाच्या बिळांत हात घालता। म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वा नुकसाण दिनात। दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराची ओळखीन सगलो देश बरोन येता। त्या दिसा जेसीच्या पाळ सगल्या पोरसांक एक खुणा कशी उबे रावतले। सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवंत जातलें। देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो। सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली म्हणुया। सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली। देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी। तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल। असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीट करून दितलो। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली। ताच्या काळार वसतली प्रमाणीकपण आनी शांती। जोंदरी आससोर शेकान शेक ती तोपतली। एका दोरयार तावन दुसऱ्या दोरया पर्यंत, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत चलतली ताची रासवट। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली। उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो। दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो। गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली। सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं। पृथ्वीची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोय म्हणटलीं। सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वसतली। उद्गार। पळय, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपले सेवकांचे दोळे उगडतलो।
प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एकदम पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून म्हणले, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. हय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घालें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो, बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो, बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपले सिसांक वाटेन वळून ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतल्यो दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आसलेले. ते आशेले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशेले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. सर्वेस्पराचो आत्मो जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो सर्वेस्पराची वळख दिता आनी भोक्ती दिता तो आत्मो. नियाळाक आदार. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे देण्यान खुशालकायेन बरोवन ताणें म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यात म्हूण आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक उक्त्यो केल्यात म्हूण हांव तुका दिनवासतां. खरेंच आयज जाणार शाणे जायत वेतात आनी सुपुल्ले ल्हानविकायेन वागतात. भावार्थाचे देणें सगल्यांक दिलां, जोरूय शिकलोलो वो शाणो. भावार्थ कितें तो फकत शिकूंकूच उरता, दुसऱ्यांक तो पावना, कित्याक ताच्यांत गोर्व आनी पदवी आसता. ल्हान सुपुल्ल्या वागणुकेचो मनीस भावार्थान वाडत वेता, कित्याक तो ल्हान साद्या काळजाचो. आपल्याक मेळ्ळोलो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवन तो दिसपट्टी वावुरता. असली मनशां पवित्र आत्म्यान भरलोली. ती सर्वेस्पराची वळख दुसऱ्यांक दितात, भक्तीपणान जियेतात आनी देवाची जाणवाय अणभवूंक पावतात. ताचे शिसांक ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते बादशाय आशेले पूण तांकां मेळूंक ना. तर आमचे मदें भावार्थ आसा म्हूण आमी तें पळोवंक पावल्या. हेंच पळोवंक आमी ताच्या फाटल्यान चलत रावल्या, कित्याक जेजू कडल्यान आमकां सुभापणान जाणवाय आनी शक्ती मेळटा. म्हजो थाराव. सगळे सांडून जेजून दाखयलोली वाट धरून भावार्थान जिवंक वावुरतेली.